पेटयताले ते दिसता ताका पेट्रोलाची बाटली दिसता ते तेल म्हणून घातले तेणी आनी ते थंयसर उजो पेटलो भक्क करून हांव हांगा आतां उबें आनी पळयता कितें म्हणलें भग जालें म्हणून पळयता म्हणसर ताका तेणीन ते धांवले ताका पालवाक पेटलो उजो आनी सकयल पांया कडेन एका मिरया आनी धांवले ते मागीर धांवता धांवता रस्त्यार वचून चड पेटलो ताका उजो मागीर थंय लोकांनी थंय गाडी आसली पालखेची सकयल लोकांनी मागीर पालयलो ताका थंय वतून पावून आनी लोक आसलो सगळो वाटेर ते धांवले भुरगो येयल्लो पळय तो उलयतालो तुजे कडेन ते हांव नासलें एकलीच आसली ती घोव येवंक नासलो कामाचो तुजे कडेन पंटी पेटयताली हय दारार दुबे आसले खंयच्या दिसा जालें हे सोमारा सांजचे रातचे कितल्या वरांचेर 9 जातली तेन्ना पालखी येयली खंय पेटली पयलीं उजो पांयांक सकयल पेटलो न्हू पेट्रोल तेणी खंय खोट मारून उडयली म्हूण सांगता ते हांव नकळो आतां ती तेणी दिसता तशी उडयली खोट मारून मागीर ताका ते थंय पावता म्हणल्यार हांगा सगळ्याक उजो पेटलो घमघमून सामको मागीर आंगार येयलो उजो तिच्या थंय आंगाक पडलो न्हू सगळ्या धांवून गेले न्हू ते पयले पालवाक पेटलोलो तो हांवें पयलो हांगासूनच उबें राव आनी सकयल मातसो पेटलोलो तो कोण आसलो तेणीन पालयलो ना ताका कोण एक भुरगो आसलो थिंगा उलयतालो तेणे पालयलो ना तो राव राव करता ताका अच्छा मागीर लोकांनी धांवले थंय फुडें पावून ताका चड पेटलो उजो घमघमूंक लागलो हांगासूनच पळयता पेटोंक लागलो चड पेटलो साडयेक भितर मागीर लोकांनी थंय आडोसाक गाडी दवरलेली खाली थंय पडलें दिसता थंय मागीर लोकांनी दिसता सगळ्या भुरग्यांनी बी पालयलो ताका उदीक बी वचून ते मागीर हांव फुडें वचोंक ना मागीर गाडी येयली व्हरपाक मागीर तेंच्यांनी लोकांनी व्हेल्ले ताका गाडयेन कोणी हेंच्यांनीच व्हेल्लो पब्लीक लोकांनी शेजाऱ्यांनी घरान कोण कोण रावताली ती घोव बायल आनी सासूमाय आनी मांव ती ना दोगांय ती भोंवंक गेल्या माय मांव अच्छा ती दोगांच आसली घोव बायला दोगां तो येवंक नासलो कामाचो नमस्कार आमी आसा आल्दोना रामतळे ह्या गांवांत आनी सोमारा अशी एक दुखद घटना घडली ती म्हणजे तुमी म्हाज्या फाटल्यान जें घर पळोवंक शकतात तें घर आसा दिक्षिता नायक सोमारा राती 9 रामतळे ह्या गांवांत साईबाबाच्या पालखेचो उत्सव सुरू आशिल्लो त्या काळान 9 जेन्ना पालखी ह्या वाड्याचेर येताली तेन्ना दिक्षिता नायक हिणे आपल्या फुड्यान जी वात लायिल्ली त्या पणटेंतलें खंय तरी तेल कमी जालें म्हणून जेन्ना तिणें त्या पणटेन तेल घालपा खातीर जेन्ना ती भितर गेली आनी तेलाची बाटली हाडली तेन्ना तिका ती खंय तरी कळोंक ना की ती बाटली तेलाची एक्सिडेंटली ती तेल पणटेन तेल समजून पणटेन घातलें तेन्ना खंय तरी तेतूंतल्यान पेट्रोल अशें पडलें आनी खंय तरी तेतूंतल्यान उजो असो लागलो ह्या उज्यान तिजी जो साडी आशिल्ली त्या साडयेक पेट घेतली आनी खंय तरी पांया कडल्यान तो उजो तिच्या आंगा मेरेन पावलो ह्या उज्यान ती अशें कळटा की खंय तरी 70% अशी जखमी जाल्ली आसा ती धांवत रस्त्याचेर येयल्ली त्या पेटींतल्यान वाड्या वयल्या लोकांनी तो उजो जो आसा तो पालोवपाचो प्रयत्न केलो बेगोबेग 108 आपोवन तिका खंय तरी लागच्या PHCन व्हेलो त्या नंतर तिका उपचारा खातीर GMCन व्हेलें गेलें आयज मेरेन तिचो जो उपचार आसा तो GMCन चालू आसा म्हापसा पुलीस ह्या तपासाचेर इन्व्हेस्टिगेशन करतात फुडली जी तपास आसा ती खंय तरी म्हापसा पुलीस चालू आसा अशाच अपडेटी खातीर पळयत रावत गोमंतक TV रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।